योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरयेक पळया आयच्यो हेडलायन. 19 जुलया मेरेन वाडयलो राज्यव्यापी कर्फ्यू. निर्बंध काय प्रमाणात केल्यात सदळ. गोंयांत कोरोनाचे आनीक 2 बळी. 131 नव्या बाधितांची नोंद. आम आदमी पार्टीची सेगीत दुसऱ्या दिसा बाबाशनाच्या घराकडे धुमशेणां. विधानसभा वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान मोर्चे बांदणीक सुरवात. वार्का टेनिस अँड डेकोरेटर्साच्या स्टोअर हाऊसाक अचकीत लागलो उजो. शॉर्ट सर्किट आसपाक शकता कारण. उज्यात लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेचे लुकसाण. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. गोंय सरकारान राज्यव्यापी कर्फ्यू 19 जुलय मेरेन वाडयला. अशें आसले तरी निर्बंध काही प्रमाणात सदळ केल्यात. ह्या विशीं आदेशूय जारी केल्या. गोंयांत कोरोनाक लागून आयतारा 2 जाणांक मरण आयलें जाल्यार 131 नव्या बाधितांची नोंद जाली. फाटल्या 24 वरांत देशांत 41,506 कोरोना केशींची नोंद जाली जाल्यार 895 जाणांक कोरोनाक लागून मरण आयलें. दुकानां सांजे 7 मेरेन उक्ती करपाक परवानगी आसतली. जिम 50% तांकीन सुरू करूं येता. 50% तांकीन वा फकत 100 लोकांच्या उपस्थितीत कोरोनाचे नेम पाळून कार्यावळींच्या आयोजनाक परवानगी दिल्या. तशेंच धर्मीक थळार 15 भाविकांक उपस्थित रावपाची परवानगी आसतली. कोरोनाची दुसरी ल्हार अजून सोंपूंक ना आनी तज्ञांनी कोरोनाचे तिसरे ल्हारेचो अदमास उक्तायला. ताका लागून लोकांनी सादूर रावचें अशें कोविड टास्क फोर्साच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. जगभरात कोरोनाचे संक्रमण वाडत चलिल्ल्याचे WHOच्या शास्त्रज्ञांनी सांगलां. ताका लागून सामाजीक अंतर दवरपा बराबरच मास्क घालपय गरजेचें अशें तांचें म्हणणें. पूण गोंयच्या रुमडामळ दवरले आयोजीत केल्ल्या टिका उत्सवा वेळार सामाजीक अंतर खंयच दिसून येवंक ना. फाटल्या 24 वरांत 37 लाख लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेतले. आतां मेरेन 37.4 कोटी लोकांनी कोरोनाचे वासीन घेतिल्ल्याचे भलायकी मंत्रालयान सांगलें. ह्या वर्साच्या निमाणे मेरेन सगळ्यात जाणट्यांक कोरोनाची लस दिवपाचो सरकाराचो उद्देश आसा. आतां मेरेन कोविशिल्ड, कोव्हॅक्सिन, रशियाची स्पुटनिक व्ही आनी मॉडेर्ना वासिनाक देशांत आपतकालीन स्थितीत वापराक परवानगी मेळ्ळ्या. Today we are having a special session for all people without ID cards. We have prepared for as much as 1,500, although only 1,150 people have registered so far. Already we have done about 100 people and we expect more people to come during the day. We are working together with the collector's office and they have arranged for vehicles to ferry people to the session site and back to where transport is available. राम खड़गा है, इंडिया सरकार कोरोना का वैक्सीन लगाया है, बहुत अच्छा काम किया है. मैं गोवा में काम करता हूँ, अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है. और भी हेल्प करेगा ये इंडिया सरकार हम लोग को, बहुत अच्छा किया है. हम नेपाली है, मेरा नाम चंद्रकला है. हमको मोदी सरकार ने इंजेक्शन दिया, बहुत अच्छा लगा. गोंय सरकारान गोव्यान वॅक्सिनेशन टोटल 100% करपाचें थारायलां. ताच्या खातीर वॅक्सिनेशन ड्रायव्ह चालू आसा. पण सरकारान कितें केलें, जे कोण वॅक्सिनेशन करपाक येता तांचे कडेन कितें ID प्रूफ जाय ही एक अट दवरलेली. म्हूण ताच्या खातीर ते 100% वॅक्सिनेशन जावपाक शकना. कित्याक जायते लोक आसा हांगा जे भायले येवन हांगा काम करता तांचे कडेन ID प्रूफ उरना. म्हणून तांच्या खातीर एक स्पेशल सेशन आयज मडगांवच्या TB हॉस्पिटलान दवरलेलें आसा. थंय आयज सकाळ मेरेन म्हणल्यार आतां दनपारचे 4 मेरेन टोटल 220 लोकांनी वासीन घेतिल्लें आसा. आनीकूय लोक येवपाचे आसा अशें डॉक्टरान सांगिल्लें आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर. विधानसभा वेंचणुकेचे मोर्चे बांदणीक खऱ्यांनीच सुरवात जाल्या. सेगीत दुसऱ्या दिसा नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसाचे वावुरपी आनी आम आदमी पार्टीच्या कार्यकर्त्यां मदीं केस्तां पळोवपाक मेळ्ळें. नुवेचो आमदार विल्फ्रेड डिसाच्या घराकडेन आम आदमी पार्टी आनी डिसाच्या कार्यकर्त्यां मदीं वादावादी जाली. दोनूय वटेनच्या कार्यकर्त्यांनी एकमेकांचेर तांतयां आनी टमाट शेवटून मारले. 2 राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यां मदले राजकीय झगडे नियंत्रणात हाडपा खातीर मोठ्या प्रमाणात पुलीस बंदोबस्त आशिल्लो. काँग्रेसींतल्यान फुटून भाजपात गेल्ल्या 10 आमदारांक शेनवारा 2 वर्सां पुराय जातात. हे फाटभुंयेर आम आदमी पक्षाचे कार्यकर्ते विल्फ्रेड डिसाक केक दिवन ताका त्या दिसाची याद करून दिवपाक ताच्या घरा गेल्ले तेन्ना विल्फ्रेड डिसाच्या कार्यकर्त्यांनी आपाच्या कार्यकर्त्यांक आडावन धरले. ताका लागून वादावादी जाली. कोण केला लोक एकठांय तेणी मेसेज तेणी मेसेज गायला हाय मुते येयले काल म्हणतो आमगे मिटींग आसलो घरा कडेन आमी घेताले तेन्ना येयले तेंका उब जाले
आनी रात तेंगे मेसेज सर्कुलेट जाले आज जाणको बीजेपी डेव्हलपमेंट जाला कोणा आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट जाला म्हाका बीजेपी काँग्रेस म्हाका लागता म्हाका डेव्हलपमेंट लागता म्हाका सीएम लागता प्रमोद सावंत लागता प्रमोद सावंतान म्हाका जॉईन जाले त्या जाणा डेव्हलपमेंट प्रॉमिस केल्ले आमी कांय मागोना ताजे कडेन हांवें फकत मागलो आमगे कॉन्स्टिट्युएन्सी डेव्हलपमेंट आनी तेणें आमकां जाय ते भाशेन आनी मागो ते भाशेन डेव्हलपमेंट दिला हांव हॅपी आहा आनी मुगे सगलो लोक हॅपी आहा आयज आमी आयल्ली निषेध करपाक आमी फक्त आयल्ली ताका सांगपाक की तुज्या बायलेन ज्यो गाडयो मारल्या बुरश्यो आनी त्या आमच्या तांत्या बित्या मारल्या पुलीस आसून पुलीस कांय करपाक शकूना आमी फक्त आयल्ली ताका सांगपाक की आमकां तूं अपॉलॉजी सॉरी म्हणून सांगपाक आयल्ली आनी म्हणना जाल्यार आमी एफिजी हाडिल्ली बंद करपाक तुम्ही पयला आसतले कशे आयज पुलिसांचे हात बांदिल्ले आसा पुलिसांचेर तांत्या पडली आयज कपिलाचेर आयज तांत्या पडली पुलिसांचेर तांत्या पडली पूण पुलीस कांयच करपाक शकना म्हणल्यार कळटा की प्रमोद सावंताचो हात ह्या गुंडागिरीत आसा प्रमोद सावंत हू इज द लॉ मिनिस्टर तुजो हात ह्या गुंडागिरी आसा काल एकलो दादलो अड्डे धाडावन सांगता कशें सांग डिकोस्टा म्हणटा तो he is supposed to be the punch and he is telling our workers he is telling her how congressman baba तू काँग्रेसमॅन जाल्यार तू कित्याक दुखले आमी केक दिवपाक बीजेपी एमएलए काडल्यार म्हणल्यार तुवें दाखोवन दिलें आनी काँग्रेस पक्षान दाखोवन दिला की काँग्रेस इज सोल्ड एवरी वर्कर टू बीजेपी टुडे येस्टरडे दे सेड तूं आपान गेला हांव आपान इलेक्टेड एमएलए न्ही इलेक्टेड एमएलए वचून हांव डिफेक्ट करून वचूना लोकांची वोटां चोरून दुसऱ्या पार्टीन उडी मारूना हांवें डिग्निटी म्हाका जेन्ना तेणी नाल्ल्यान चोरले हे काँग्रेसाचे जे आसात ते युथांक निवड येवपाक दिवपाना हे फक्त आपूण आनी आपल्या घरांतले सगळे फॅमिली राज करपाक जाणो तेणी जेन्ना म्हाका दुखयले म्हाका कळले तेन्ना हांवें डिग्निटी हांवें रिजायन करून काँग्रेसाक फोट मारली आनी पार्टी बरोबर आयले गोवा 365 खातीर नुवेच्यान रमेश नायक रावत आता घेऊया एक लहानसो विसव विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो वार्का टेनिस अँड डेकोरेटर्साच्या गुदावांक आयतारा अचकीत उजो लागलो शॉर्ट सर्किट जावं येता असो अदमास आसा ह्या उज्यांत लाखांनी रुपयांच्या मालमत्तेचें लुकसाण जालां सारकें 12:27 कॉल येयल्ले आनी इमिडिएट आमी टर्न आउट केलो आनी 12:42 आमी सारके पावला हांगासर फर्स्ट आमची गाडी आहा ती 12:42 पावली तेच्या उपरांत ड्युटी ऑफिसर तेका कळ्ळें फायर मेजर आहा म्हणून तेणी इमिडिएटली सेकंड टर्न मागलो आमचो मागीर दुसरी गाडी येयली तशेंच आमी वेर्ना सावड्डे आनी फोंडाची गाडी मागली मागीर कितें गुदांव कसलो डेकोरेटीव मटेरियल आसता पळय तें स्टोर केल्लें आहा पण कितें सेव बी कितें आहा जाला अजून तर एस्टिमेट करपाक मेळना ताच्या फायर फायटींग अजून चालू आसा फायर अंडर कंट्रोल आहा ओके पण कितली फायर ब्रिगेड सद्या आयिल्ली आहा टोटल आमच्या मडगांवचे 3 आनी आवर स्टेशनाचे 3 येयले टोटल 6 गाडी येयल्यो पण आतां सद्या अजून चालू आहा तुमगेलें काम चालू आहा इवन आमी टायम टू टायम आमी रिफिलू करून हाडल्या गाडी प्रॉब्लेम कितें जाला भूत लागलो हांगा कोणा एक फॅब्रिकेट आहे ना म्हाका कोण सांगता येयला म्हणून आनी फॅब्रिकेट ना हांव फॅब्रिकेट जायना थिंगा हांवें म्हळ्यार चोय म्हळ्यार धुवोर खंय पावलो म्हणून हांव रिपेर ना सारकें इतले फॅब्रिकेट फोन मारलो मागीर सगळे मागीर कुल्चोरे तीन 2 आयचे बिस्ते आहाय 2 आयचे चायना गेला पूण आज जेन्ना कुल्चोरे मारली फोंडे मारली वेर्ना मारली आनी सगळे आतां आले ते पयले तरी झपाझप जाल जाले ते पावताले कितें उजो लागलो तेजेल बाबतींत ना कितें आशिल्लें सामान तेका सामान तूं वखदा तेका डेकोरेशन तें ओके डेकोरेशन न्हू कॅमिकल काय डेकोरेशन म्हणतो डेकोरेशन जालें आतां कंट्रोलार आयला उजो उरता आमकां गेल न्हू सगळें कंट्रोल आतां आनी 2 फॅब्रिकेट ना अजून येतालो न्हू ओपा खांडेपार न्हंयेर प्रस्ताविक बंधाऱ्याक खांडेपारच्या लोकांनी खर विरोध केला
ह्या भंडाऱ्याक लागून ताची घरां आनी शेतांय बुडटलीं अशें तांचें म्हणणें. खांडेपारच्या मुड्डी आणि बागा वाठारांतल्या लोकांनी हनुमान देवळात बसका घेतली. ओपा खांडेपार न्हंयेर येवपी ह्या प्रस्तावित बंधाऱ्याक विरोध करपा खातीर बसकेचें आयोजन केल्लें. हो प्रकल्प CRZडान येता. मंत्री गोविंद गावडेन तांकां विश्वासात घेवंक ना अशें तांचें म्हणणें. ह्या प्रकल्पाक दिल्लो हरकत ना दाखलो पंचायतीन फाटीं घेतिल्ल्याचें थळाव्या पंचान सांगलें. तशेंच ह्या प्रकल्पाक तांचो विरोध आशिल्ल्याचें पत्रय तांणी संबंदीत खाती आनी CMOक धाडिल्ल्याचें ताणें सांगलें. आमकां त्या प्रोजेक्टा बद्दल तेणें कांय सांगप ना. जेन्ना त्या प्रोजेक्टाचें काम करपाक ते हांगा आयले सायटीचेर तेन्ना आमच्या गांवच्या लोकांनी विचारलें की हांगा कितें करता, तर आमी असो हांगा प्रोजेक्ट येता म्हणून तेंच्यांनी सांगलें. त्याच टायमार आमच्या गांवच्या लोकांनी मेळून आमी सगळ्यांनी तो प्रोजेक्ट काम बंद करपाक लायलें आनी तांकां थंयसरलें धाडलें. तेज्या उपरांत आमी सगळे गांवच्या लोकांनी मेळून थंय तो आमकां प्रोजेक्ट नाका म्हणून आमी ऑब्जेक्शन हाडलें आनी तें ऑब्जेक्शन लेटर आमी पंचायतीक दिलें. पंचायतीन इमिडिएट एक्शन घेतलें आनी आमी ते हे ऑब्जेक्शन आसा ते सगळे डिपार्टमेंटान आमी धाडलेले आसा. कन्सर्न डिपार्टमेंटान WRD, AE, चीफ सेक्रेटरी, GMC सगळे आनी आमचे सगळ्या डिपार्टमेंटान ते ऑब्जेक्शन हे पावल्ले आसा. जेन्ना आमचें ऑब्जेक्शन आसा म्हणून कळ्ळें न्ही तेन्ना ताणें म्हाका ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगलें की तुमी तेजो कित्याक विरोध करता. मागीर ताणें आमच्या पंचायतीच्या मिटिंगेक येवन सांगलें की तुमी ह्या प्रोजेक्टाक विरोध करा किंवा ना करा, पूण आपूण हो प्रोजेक्ट फुडें व्हरोन करपाचो कसो तो करतलो म्हणून आमी आमचो जो कितें विरोध आसा तो आमी CMA मेरेन पावयल्लो आसा. हांव इतलें सांगूंक सोदतां की मिनिस्टरान सांगलें म्हाका की तुमी गांवांत मिटींग अरेंज करा, आपूण लोकां कडेन उलयता म्हणून. कित्याक विरोध करता? आमकां हांगा आमच्या गांवांत उदक शिरता, सगळो जो लोक आमी हांगा गांवांत आसा पळय तांकां हानिकारक तो डॅम. सगळ्यात पयलीं आमचे मिनिस्टर गोविंद बाबाक सांगूंक सोदता, हांगा जर कंटिन्यू 4 दीस कंटिन्यू पावस येयलो न्ही हांगासर सगळे आमची घरां बुडटा कंटिन्यू. आमकां अशी डॅम आतां जवळ जवळ मातसो चड पयस पडटा हांगासर. हांव येता वाड्या वयलो पूण आमच्या हांगा तेकोन घरां आसता सगळ्या घरांक उदक येता. इवन 82 उदक भरलेलें हे सगळे बुडलेले. देवूळ सुद्दां आमचें अर्दें जाल्लें. आनी समज आतां तो डॅम जायत न्ही लोकांचे म्हण तूं घरांनी उदक वयतात वार्षिक घरांनी उदक वयता. लोकांच्या घरांनी टोटल वर्सान वर्स उदक वयता मोठो पावस येयलो म्हणटकीर. आनी डॅम जायत न्ही तो प्लस तुका आमचे लोक शेतां रोयता तेंगेली शेतांनी उदक भरतले कुसतलें अशें खूब हानिकारक जातलें. लोक हांगासर खुबे काडून आपलें पोट भरता, खुबे काडून विकता, थोडे नुस्तें काडून विकता, तशेंच आकूर भाजी अशें खुबशें आमकां हांगा मेळटा ते काडून विकता. तेजेर खूब परिणाम जातलो. प्लस आमच्या लोकांचेरूय हे रोजी रोटी पळय कितें मेळटाले न्ही तेजेरूय प्रॉब्लेम जातलो. जेन्ना आमकां गांवांत हो प्रोजेक्ट येता म्हणून कळ्ळो तेन्ना आमी आयडिया घातली. आमचे कडेन हाती डॉक्युमेंट येतरी आमी थोडे एक्सपर्टाक मेळ्ळे, तेंची स्टडी हे घेतली, व्ह्यूज घेतले. तेन्ना आमकां कळोन येयलें तिणें तो AIA म्हणून केला, एनवायरमेंटल तेजी स्टडी आहा तो अतिशय चुकीचो आहा. तितून हांगसर कितें मेळटा तें मेन्शनूच केल्लें ना. तो तेणी तांकां जाय तसो केल्लो आहा. हांगा खुबे उदां मागीर जे प्राणी कोण आसा आकूर म्हण तूं तो तितून हितून मेन्शनूच केल्लो ना. आनी हे जे हांगसर मेळटा सगळे तेजेर हे लोक सगळे डिपेंड आसा. तेजो आमचो उदरनिर्वाह चलता. सो तो तेणी मेन्शनूच केल्लो ना. प्लस अशें आसा की फाल्यां तो डॅम बांदलो ऑलरेडी हे उदक आसा पळय वयर तरी वाडटलेंच पूण सकयल आहा पळय तेय गांव इम्पॅक्टेड जातले. वागुर्मे अशे गांव आसा तेंचो स्तर वाडटलो उदकाचो आनी तेंकांय इम्पॅक्ट जावपाक आसा. आनी हो जो प्रोजेक्ट आसा तो टोटली डुप्लिकेट म्हणटात आनी अननेसेसरी गरज नासतना हो प्रोजेक्ट आमच्या माथ्यार हांगासर लादलो गेलो वता. अशें आयकलां की मिनिस्टर सांगतात तांकां उदकाचें प्रोविजन जावपाक जाय म्हणून हो हांगा प्रोजेक्ट हाडटा पूण तशें कांय ना. ऑलरेडी तांकां जो पळय गांजा प्लांट आसा गांजा प्रोजेक्ट ऑलरेडी जाल्लो जमा आसा तांकां त्या प्रोजेक्टाच्या थ्रू प्रोविजन जाल्लें आसा. जो हो बंधारो जालो तो लोकांक कसो हानिकारक आहा की हांगासरले खूब सगळे नश्ट जातले आनी तेजेर हांगा फॅमिली भरपूर डिपेंड आहा. फॉर एक्झाम्पल सगळे लोकूय वयता खुब्याक तांकां कितें मेळटा आनी सेकंड आकूर म्हणून भाजी मेळटा थंय तिवूय ना जातली. आनी फिशिंगा वयता दिपो वयता कोण गरोवपाक वयता ते ना जातले. आनी मँगोज ट्रीज आहा ती नश्ट जातली मँग्रोज. आनी उदक आसा हांगा माणगी आहा दर्या सगळी ते सगळे ना जातले. CRZ एरिया लागता
हायटारान उदक हांगा शेतान पावता आनी जर बंधारो बांदलो की टोटल शेतां खाऱ्या उदकान पेड्यार जातलीं. मुखावेल्या विधानसभा वेंचणुकेक लागूनच आपल्या विरोधकांनी ह्या प्रकल्पाआड आवाज काडिल्ल्याचे मंत्री गोविंद गावडे सांगता. ह्या प्रकल्पाविशीं आपूण थळाव्या लोकां वांगडा उलोवपाक तयार आशिल्ल्याचे ताचे म्हणणे. ह्या संदर्भात हांव दुसरें तुमकां उदाहरण दितां. STP सारख्याच्या प्रकल्पाक लोकांचो गडाडून विरोध आशिल्लो. हे लोकांनी कित्याक करपाक घेतलो तो हातान? हे लोकांनी कित्याक करपाक घेताना हातलो? आज जे उदकाचो जो प्रकल्प जो आसा तो पिवपाच्या उदका खातीर आसा. पिवपाच्या उदका खातीर आसा. खंय कोणाचे स्विमींग पूल किंवा हॉटेलांनी आमी हे उदक पुरवठो करपाना, लोकांक खातीर पुरवठो करतले. हो फक्त प्रिय मतदारसंघा खातीरूच हो उदकाचो प्रकल्प ना. हो प्रकल्प म्हज्या आजूबाजूची जी कुंभारजुवे जी कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, फोंडेची कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा, त्याच प्रमाणे आमची शिरोडेची कॉन्स्टिट्युएन्सी, त्यांचो अर्ध्या भागाक सुद्धा ह्या प्रकल्पांतल्यान उदक मेळटलें. हो प्रकल्प व्यवस्थितरित्या योग्य तरेन तेजें नियोजन करूनच आज आमी मुखार हाडिल्लो आसात. विरोध करपाक हे आज जो विरोध जो आसा पळय न्ही तो राजकीय दृश्टिकोनांतल्यान विरोध आहा. जे कोण आज पत्रकार परिशद घेवन येतात ते खंयचे लोक करना, ताका खंयचे तरी एक पक्ष करता. लोकांक हांवें सांगिल्लें आसा, ह्या संदर्भात हांवें विलेज पंचायत कुर्टी खांडेपार तांच्यांनी आमकां NOC दिल्ली आशिल्ली. NOC तांच्यांनी रिवोक केले नंतर आमी परत कुर्टी खांडेपारच्या विलेज पंचायत सगळे सरपंच उपसरपंच पद सदस्या भितर हांवें तांचे बरोबर म्हजे असिस्टंट इंजिनियर आसात, म्हजे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसात, आमी तांकां सांगलें की बाबा असो असो तरेचो प्रकल्प आसा. जी कितें भिरांत ह्या लोकांनी आज वर्तवलेली आसा ती भिरांत काय ना, ताचे खातीर हांव कटिबद्ध आसा. कारण गोविंद गावडे आनी तांकां कशें भडकयतात, कारण ते ट्रायबल म्हणून तांकां भडकयतात. कारण हांकां आपलो स्वताचो विचार ना, दुसऱ्याच्या विचारान ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी चलतात. हांव इतलेंच सांगपाक सोदतां की तुमकां कोणाक जर विशय जर आसा जाल्यार हांवें ह्या पंचायतीक सांगिल्लें आसा की तुमकां जर विशय जर आसा जाल्यार तुमी त्या भुरग्यांक जमयचे. हांव येतां. आज पर्यंत 2.5-3 म्हयने जाले ह्या लोकांनी केन्नाच आमकां इन्व्हिटेशन दिलें ना. तांकां सांगलां की तेंचे जर अशेंच जर आसा जाल्यार थंय रेव एक्सटेंशन चलता मरे, ती पयलू बंद करा. हो विशय जावन आसा. आमकां कोणाचेरूच पोटाचेर पांय मारपाचो ना. आमकां ह्या लोकांनी जे निवडून दिल्ले आसात त्या लोकां खातीर जे आमकां काम करपाक जाय तें आमी काम करतात. आनी प्रत्येक गोष्टीक कोणाकूय जर कितें जर अडथळे जर आसात, ऑब्जेक्शन जर आसा, आमचे म्हजे कडेन सुद्दां येवपाची गरज ना. म्हजे अधिकारी आसात तांकां तुमी संपर्क करात. गोवा 365 खातीर खांडेपारच्यान कृष्णा नायक. परतून घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कोरोना महामारीच्या काळात कितलेशेच उद्देग धंदे बंद पडले. प्रस्थापीत उद्योजकांक लेगीत बरेच लुकसाण जालें. महामारीच्या काळात पर्यटन उद्देगूय थंडावलो. दुसरे वटेन शेतकारांकूय बरेच लुकसाण सोंसचें पडलें. फळांक मागणी नाशिल्ल्यान ती जाग्यार आसात. तेन्ना सरकारान तरी आमचो शेतमाल खास करून फळां शेतांतल्यान उखलची वडावल दिवचलच्या शेतकाऱ्यांनी मागणी केल्या. वडावल दिवचले अनिता मॅथ्यूचे फिश फार्म आसा. कोरोना महामारीच्या काळातय नुस्त्याक बरी मागणी आशिल्ली. ते भायर अनितान 5 एकर जमनीत केळी, अननस आनी हेर उत्पन्न घेतला. सद्याक कोरोना महामारीक लागून कामगार येनात. दुसरे वटेन फळांकय मागणी नाशिल्ल्यान ती जाग्यारच आसात. देखून सरकारान तरी आमचो म्हाल विकतो घेवचो अशी मागणी तांणी केल्या. आमी आमचेच सांगिना, फार्मर्स एवरी वे वॉट एवर फार्मिंग, नो मॅटर वॉट एवर दे डू, everything is a challenging. Every phase, like every season is challenging for them. Not only in pandemic, it has affected a lot because people can't sell their product and this gets spoiled very fast. So, and even when we go and when you do it organic way, so it's like more expensive when you do it in an organic way. But our satisfaction is we are feeding people something very natural. Fruits and all, no. The government takes our farmers' products or sells to some markets or something like that. No? Like that, some arrangement government can do, no. So buying our products from government directly to buying the products and sell to. गोवा 365 खातीर वडावल दिवचलच्यान महेश कोवेकार. आंध्र प्रदेश आणि बंगालच्या दर्यांत उण्या दाबाचो पट्टो तयार जाल्ल्यान आयच्यान फुडले 4 दीस गोंयांत घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आसा. कांय कडेन कमी अदीक प्रमाणात जाल्यार कांय कडेन उटंगराचो पावस पडूये. नेटाचे वारे व्हांवतले
हवामान खात्यान अदमास मुक्तायला. गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना महामारीच्या काळात घेवया जतनाय, दवरया सोशल डिस्टन्स, वापरूया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.